देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले आमगे सकट वीक्षकांक नमस्कार. आजी आम्ही गोवाचे अनेक सुंदर देवस्थान घेवन तुमगेल मुखार आयलीं ती. ह्या देवस्थान खंयचे म्हळ्यार श्री परशिवालय रूप जाल्लेले श्री मल्लिकार्जुन देवालय देवस्थान. ह्या देवस्थान दक्षिण गोवा जिल्ह्याचे काणकोण तालुक्याचे चौडी म्हळ्याले गांवातून सुमार 7 किलोमीटर दूर अशे श्रीस्थळ म्हळल कडेन आसचे श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान. हांगा परशिवान पार्वतीक मस्त काळाचे एक दूर आसून जाले नंतर मेळ्ळेले एक स्थळ कै हो. त्या नैशी अनेक काणी प्रकार हांगा रान्नांतू आशिल्ले अर्जुनान एक पटी एक राक्षसाल संहारा खातीर परशिवाक आपयल तेन्ना प्रार्थना केलेले तेन्ना देवान येवन त्या राक्षसाले म्हळ्यार मल्लिक म्हणलेले राक्षसाक मारून अर्जुनाक बचाव केलेले एक स्थळ तशी मुख्य जाल्लेले एक स्थळ हो जावन आमगेले इतिहासांतू असले एक सुंदर देवस्थानाचे दर्शन आज आम्ही करूया. महारुद्र महेश्वरा कैलासी चराणा श्रीस्थळी वास तुझा उद्धरी जना. महारुद्र महेश्वरा कैलासी चराणा श्रीस्थळी वास तुझा उद्धरी जना. सांभ भोळ्या शंकरा वंदितो चरणा. बाप तू माझा देवा तुझ वीण कोणाम्हा. शिव शंभो मल्लिकार्जुना. संकटाच्या येळेला तू पावर दया घना. शिव शंभो मल्लिकार्जुना. संकटाच्या येळेला तू पावर दया घना. श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान लग्गी म्हणलेले एक शिलाशासनांतू कसं सांगला म्हळ्यार सुमार 16 शेकड्याचे मध्य भागांतू ह्या देवस्थानाचे निर्माण जाल्ले म्हणून बरयिल्लें आसा. गोवांतू सुमार 14 कडेन श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान आसा. हे सगळे सक्कड देवस्थानांतूय आसचे एक लिंगाची रूप म्हळ्यार निराकार स्वरूप म्हळ्यार स्तंभा रुपारी आसचे देव आसा. ताका मुखवाड आनी त्रिशूलय आसता. ह्या देवस्थानांतू आसचे मल्लिकार्जुन देवालय एक मूर्ती म्हळ्यार एक लिंग अशीची स्तंभा रुपारी आसची एक मूर्ती जावन आसा. रान्नांतू एक कुडबी जनांगाचो एक व्यक्तीन काम करता आसतना थंय ताका मेळ्ळलो हो देव म्हूण सांगता. थंय मेळ्ळलें एक लिंग हें म्हणून म्हळ्यार हांगाचे देव एक स्वयंभू जावन प्रकृतींतू उपजून आयिल्लो देव जावन आसा. देवस्थानाचे प्रवेशद्वार भव्य जावन आसा. काँक्रिटाचे हे प्रवेशद्वारांतू नंदी वाहन सहित श्री महादेवरुद्र ईश्वरा देवालय मुख आमी पळोवं येता. हे मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे प्रतीक जाल्लेले हें एक बांदप हांगा पळोवच्याक मेळटा. देवस्थाना वट्टूची खंय फोटो आसा की थंय पुरा हे बांदपाचे फोटोय आमी पळोवं येता. विशेष जाल्लेले अनेक प्रवेशद्वारा भितरी सुंदर प्रकृतीच मदेंतू राबिले भव्य दिव्य देवळ आसा. हांगाचे वास्तुशिल्प विविध शैलीचे एक मिश्रण जावन अत्याधुनिक दिसता. थोडे कडेन कॉंक्रीट आनी थोडे कडेन फातोरू आनी मुरे फातोरू तशीची काष्टशिल्प सर्व मिश्रण केलेले रूप आमी हांगा पळोवं येता. श्री मल्लिकार्जुन देवळाचे प्रांगणय व्हड. साबार देवांक गणांक शक्तींक हें आवासस्थान जावन आसा. देवळाचे गोपुरू एक सुंदर कलाकृतीच म्हणून येता. हांगाचे गोपुरा वैल भागांतू आशी डोंब आनी गॅलरी हें एक विशेष रितीचो अप्रुपाचो गोपूर जावच्या कारण जावन आसा. देवस्थाना मुखार आसच्यो हो स्तंभू पिठा वैरी आसचे विविध हंतारी चिरणिके काम आसच्यो एक सान खांबो. अति आसक्तिरी आनी आसक्तिदायक जावन हाजे निर्माण केला. देवळांतुले शिल्पकला पळयतना पशुपती नांवान आपोसून घेवच्यो श्री मल्लिकार्जुन देवालय सेवेक राक्षस सैनिक अश्व गज
किन्नर गंधर्व विविध प्राणी पक्षी तयार जावन राबल्यावरी कलाकृती केल्लेले दिसता. द्वारपालकालमध्येंतू देवळाचे महाद्वार उक्ती जाता. देवळाचे छतांतू अति सुंदर काष्टकला पळोव येता. कलामय हस्त्यो, तेजस्पूर्ण तोंडाचे मनुष्याकृती, सुंदर अंगसौष्ठवाचे गंधर्व सेवक सेवक्यो हांगा आमकां केल्लेले दिसता. भायल्यानची अति सुंदर दिसचे हे देवळाचे भितर प्रवेश करतरी वर्णनातीत जाल्लेले सौंदर्य देख पडटा. भूलोकारी देविले कैलासशी मल्लिकार्जुन देवाले हें सानिध्य आसत. गर्भगुडीचे मुखावयले देवस्थानाचे मुख्य भागाचे वयरी विविध देवांगेले मूर्ती केले ती. शिलेचे पिठारी राबयिल्ले काष्टकलेचे खांबे आसती. तांतू भोरनू चिरणिकेच काम केला. तांतू एक प्रसादाचो खांबो म्हणून घेता. ह्या खांब्या लागीं भक्तांक खंयचे काम करतना कोरवेतकी नचकी म्हळ्यार सूचन दिवचे प्रसाद जाता. तांबडी पत्राचे नेलांतू सगळे प्रतिफलन जातना ही चंदाई 2 वंट्यान जाता. खांब्या वयले चिरणिके काम सुंदर आस. प्राकृतीक चित्र म्हळ्यार फुलं वाली पक्षी असले चित्र देवाले सेवे खातीरी विविध देशाचे यात्रिक कलाविद मेधावी लोकू छत्र छामर धोरणू राबिले चित्र हांगासती. शिवपुराणाचे काणयेचे दृश्य गणपती आनी षण्मुखाले साहसाचे चित्र मंगळ चिन्ह हांगा आसती. वयली भागाचे देवाले देविंगेले उदेन आयिल्ले मूर्तींक लायट एफेक्ट दिला देखून अत्यंत सुंदर दिसता. शिवपुराणाचे काणयेचे नटराजाले नृत्य इत्यादी चित्रकला कृतीवरेन मनमोहक जावन आसती. देवळांतू जावचे विविध धार्मिक सांस्कृतिक आचरणेचे बण्णाचे चित्र हांगा केल्लीं ती. ही चित्र ह्या क्षेत्राचे परिचयात्मक जावन आसती. पत्र तुझ्या रुद्राक्षधारी गणाधीश नंदी संगे नाचे नर नारी. शिरी बिल्व पत्र तुझ्या रुद्राक्षधारी गणाधीश नंदी संगे नाचे नर नारी. स्थान शिवरात्रीचा करी तू समुद्रा विरामेळ शीर्षाराधणी. शांत बोल. काणकोण तालुक्यात मल्लिकार्जुनाची खूब कडांनी देवळां आसात. तातूंतचे म्हणजे मुख्य किंवा खूब नाम फेमस जाल्लें देवूळ म्हणजे श्रीस्थळचें मल्लिकार्जुनाचें देवूळ. हे देवळाची आर्किटेक्चर जे आसा ते अतिशय सुंदर आसा. प्राचीन देवूळ आशिल्लें तें ताजो सभामंडप जो आसा तो पूर्णपणे लाकडी आशिल्लो
आनी तो लाकडी सभामंडप लाकडी खांब्यांचेर आधारीत आशिल्लो. पूण तो कमकुवत जाल्ले कारणान काही वर्सां पयलीं हो सभामंडप डिसमेंटल केलो आनी तसोच परत रचलो. प्राचीन देवळाचे जे सभामंडपाचे खांबे आसात ते अजून सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटा. ते तांणी काशीपुरसाच्या देवळान दवरिल्ले आसा. काशीपुरसाचें देवूळ हें मल्लिकार्जून देवळाचें एकदम ऑपोजीट आसा. ह्या देवळान जर तुमी वचत तर प्राचीन सभामंडपाचे कोरीव खांबे अजुनूय तुमकां दिसतात. हे कोरीव खांब्यांचेर जी नक्षी आसा ती नक्षी प्राचीन गोंयची म्युजिकल हेरिटेजाची एक साक्ष दिता. मल्लिकार्जून हो शिवाचो अवतार अशें मानलें जाता. तशीची श्री निराकार देवालय सान देवळ आसा. व्हड देवळाचे प्रतिरूप जाल्लें हें सान देवस्थान सुवेवस्थीत जावन आसा. भितरी खांब्याचे रुपाचे श्री निराकार नरसिंह देवालय सन्निधी आसा. त्या खांब्यारी यथोचित जाल्लेले चिरणिकेचे काम आसा. म्हाजें नांव जावन आसा महेश जानू वेळीप. हांव हांगातलो मुख्य वेळीप. ह्या देवळाक जी कामां जी नेम आसा ते हांवें ह्या वेळपांत करची पडटा. आमच्या देवळांत कार्तिक पुनव साजरो करता, शिगमोत्सव साजरो करता, नंतर शिवरात्री रक्तसप्तमी हे काही सण आसा ते आमच्या देवळांत ज्या तरेचे ते साजरे करता. आनी 7 दिवस अखंड भजनी सभा ही आमची देवळांत 8 दिवस करता आनी सोंपता. आतां ह्या देवळांत आमी मेन कारणान आमी देवाची पुजा करता. नंतर 9 म्हयने भट पुजा करता. आमी सकाळीं उठली बरोबर आमच्या देवाचे सायडीच्यान जें कितें आसा तें निवळ करून तेजे नंतर आमी न्हावन मागीर देवाची निर्मळ काडून देवाची मागीर नंतर देवाची पुजा करता. श्री मल्लिकार्जुन देवालय सन्निधानांतू धार्मिक सांस्कृतिक कार्य चलोसुच्याक इश्ट पावचे भाविकाले प्रयोजना खातीर हांगा सभागृह आसा. वेवस्थीत जाल्ले ह्या सभागृहांतू सुमार 350 जनांनी बसची वेवस्था करवेता. श्री मल्लिकार्जुन देवळाचे आडळिता मुळांतू श्री शिवपार्वती निवास म्हणलेले एक अतिथीगृह आसा. देवालय सेवा आनी दर्शना खातीर हांगा येवचे भक्तांक रावची वेवस्था हांगा केल्लेली आसा. अत्याधुनीक सौलभ्य हे वसतिगृहांतू मेळटा. हांव आनंदू दत्ताराम म्हाळशी. पिढ्यान पिढ्या ह्याच गांवांत म्हजी वस्ती आनी मल्लिकार्जून देवाशी संबंदीत आसा. मल्लिकार्जून देवाचो ह्या जे सेवेकय आसा सेवाजन तांचो हो मुख्य म्हळ्यार सुपारीजन हें म्हाजें आसा. ह्या देवालयाची स्थापना अशी जाली ना. हे मल्लिकार्जून देव जो आसा तें स्वयंभू लिंग आसा. तें कितले वर्सां फाटीं मेळ्ळें लिखीत ना पूण अंदाजे जवळ जवळ 2000 वर्सां पयलींचे आसूं शकता. जाणटे लोक सांगतात त्या हिशोबान. तर हो देव जो पयलीं वेळपाक हें लिंग मेळ्ळें वेळीप म्हणजे जे आदिवासी लोक हांगा आशिल्ले त्या लोकांनी मेळ्ळें आनी त्या लोकांनी ताची पुजा केली. त्या नंतर हे हब्बू लोकां कडच्यान तेजें तें बळकायलें हब्बू लोकांनी. ते हब्बू लोकां कडल्यान परत मागीर क्षत्रीय मराठा लोकांनी परत तें मेळोवन वेळीप आनी क्षत्रीय मराठा हे दोगूय म्हणून हें आतां देवस्थान चलयतात. शिगमोत्सव म्हणटा तो खूब मोठो म्हणजे शिशारान्नी उत्सव म्हणटात तो. आनी ताका जोडूनच अवतार पुरुश म्हणटात एक दैवत आसा. ताजें संलग्न दैवत आसा आनी तेजेय उत्सव खूब मोठे आसात. आनी तें दैवत ह्या देवालयाचे जे महाजन आसात ते काणकोण तालुक्यांत न्ही तर कर्नाटकाक सुद्दां बैलूर बैंदूर होणावळ मंकी ते अशे हळगा ह्या भागांक सगळ्याक ते पसरले आसात. श्री मल्लिकार्जुन देवळा मुखारी एक सुंदर शैलीचो व्हडलो टर्राकोटाचो तुळसी वृंदावनाचो कट्ट आसा. विशेष आनी सुंदर जाल्लेल्या ह्या देवळाक असले सनसन कलाकृती एक अद्भुत व्यक्तित्व हाण दिता आसा ती. श्री मल्लिकार्जुन देवालय प्रांगणांतू सुमार 60 देव गण इत्यादिले एक सन्निधान आसा. श्री नास देवालय गुडींतू लिंग रुपाचो देव आसा.
हांगाचे श्री परशुराम मंदिरांतू रब्बिल भंगीचे श्री भार्गव अवताराचे मूर्ती आसा. पीठारी प्रभावळी मदेंतू कुऱ्हाडी धरलेले श्री परशुरामाल मूर्ती सुंदर आसा. देवळाचे यज्ञ यागादी काम करच्याक यज्ञ मंटप आसा. पगोडा शैलीचे हे मंटपेंतू धार्मिक कामांक जाय जाल्ली वेवस्था आसा. देवाले अभिषेकाक आनी देवळाचे इतर विधी विधानाक जाय जाल्ले उदका खातीर तीर्था बाई हांगा आसा. उदकाचे पावित्र्य रक्षण करचे खातीर ताका काट्टो आनी माड आसा ती. देवळाचे अश्वत्था कट्टो सुतू काडच्याक येवचे जनाक अनुकूल करून निर्माण केला. तशीच देवाक पुजेक जाय जाल्ले बिल्वा, बकुला, शमी असले रूखय हे क्षेत्रांतू अत्यंत आसक्तीन वाडयले ती. श्री मल्लिकार्जुन देवळाचे प्रांगणांतू आसचे देवाल पैकी शस्त्रधारी जावन घोड्यार बशिल्लो एक विशेष देवू श्री सस्नो. काळी पत्राची ही सस्नो देवाल मूर्ती सुंदर जावन आसा. हांगाची फातराची मांटवेंतू श्री रामनाथ देवाले लिंगरुपाचे सन्निधान आसा. थंयची लागीं पंचपुरुषांक दवरून तांकां पुजा गौरव दाखोवचे तसले एक वेवस्था केलेलो आसा. ईश्वर देवू बहुकालानंतर श्री पार्वती देवीक ह्या क्षेत्रांतू मेळ्ळलो म्हणलेले काण आसा. तशें जावन हांगा श्रीदेवी पार्वती देवळय अति प्रमुख जावन आसा. मल्लिकार्जुन देवळा लागींची अनती दुरांतू मेट्ट चडून वयर गेल्यार सभा मंटपू जावन आसचे श्री पार्वती देवीले देवस्थान दिसता. देवळाचे गर्भगुडी भितरी रब्बिल भंगींतू श्री पार्वती देवील मूर्ती आसा. क्षेत्रांतू आसचे विविध देवाले सन्निधान तक्क तक्क खातीर निर्माण केल्लेले सान गुडयेंतू आसा ती. प्रति एक निर्माणाकय अति जागरूक जावन गमन दवरून केला. प्रति शक्तीक सम जाल्ले वास्तुशास्त्रातक गुडयो निर्माण केले ती. हें पंचपुरुषाले देवळ. हांगा देवस्थाना खातीर बलिदान त्याग केल्लेले पुरुषांक नमन करचे खातीर शिला प्रतिश्ठ केलेले आसा ती. श्री कुलपुरुषाले एक रूप हांगा आसा. ह्या क्षेत्रांतू विविध साबार शक्तींक तांगेले अस्तित्वाक गुरुत करून तांकां पूज करची कामां अति चंदायेरी जाता आसा. श्री काशी पुरुषाल देवस्थान एक हांगा आसा. तशीच हांगा श्री विठ्ठल रुक्मिणी देवाले देवस्थान आसा. श्री विठोबा रुक्माई ಒಟ್ಟು आसचे मूर्तीक पिठारी स्थापन केला. श्री धरतार म्हळ्यार एक देवाले तशीच स्तंभरूपी निराकार परशिवाले मूर्त्यो हांगा आसात. विविध रितीचे सान होड कोष्टक गुडी देवळांतू विविध शक्तीची आराधना श्री मल्लिकार्जुन देवळाचे होड जाल्लेले हे क्षेत्रांतू जाता. देवळाची पुष्करणी पुरातन जाल्लेली. मेट्ट मेट्ट जावन सकल देवन वच्चा जावची तसले तळी हें. पावसाळींतू हांगा नैसर्गिक जल जावन तळें भरता. हांगाची श्री मल्लिकार्जुन देवाले लिंग नाथपंथाच्यान पुजिसून घेवन आयिल्ले एक लिंग म्हणले एक अनुमान आसा. ह्या देवाक दोन्ही व्हड कार्यक्रम वर्षावधींतू चलतात. तांतू जात्रा महोत्सव आनी शिगमोत्सव दोन्ही कार्यक्रम आसात. होळी जल नंतर संची दिवसू हांगा एक व्हड कार्यक्रम चलता. त्या जात्रेंतू मस्त जन येवन भाग घेतात. तो विशेष उत्सव खंयचो म्हळ्यार शिशरान्नी उत्सव एके शिशरान्नी परब. म्हळ्यार सांजेरी 4 गंटेंतल्याक सगळे गांवचे आनी परगांवचे जन येवन हें वीक्षण करतात. त्या वेळार 3 जन भक्ताले मात्यारी एक उज्जो कोरून ताजवेरी देवाक शीत निवेद करतात. त्या सिज्जोचे तसले एक रान्नी मात्यार जाता. तशें शिशरान्नी उत्सव म्हूण हाका पळयतात. हें पळोवच्याक
विंगड विंगड गांवांतून जन येता ती 1 वर्स सोडून 1 वर्स हो कार्यक्रम चलता. हां तशेंच येदो तुमकां हांवें पयलीं म्हणलें पळय की शिशारान्नी अवतार पुरुश देव जो आसा ताजी शिशारान्नीची जी जात्रा आसा उत्सव तो एक खूब मोठो फेमस असो उत्सव आसा. तर 3 मनशांक हांगाच ह्याच जाग्यार हांगा न्हिदोवप, तांची चूल करप 3 जाणांची तकल्यांची, आनी त्या तकलेचेर मातयेची कुयण म्हणजे आयदन दवरून तातूंत तांदूळ घालून उदक घालून सकयल्यान उजो पेटोवप आनी तें शिजोवप. पण तांकां इतलो धग कोणाक लागना आनी तें शिजोवन मागीर आजू बाजू मारप आसता लोकांचे, कोणाचें मागीर वायट कितें हें आसा तें वता अशी एक समजूत आसा. आनी त्या वेळाचेर मागीर देव अवसर येता गड्यांक आनी ते मागीर कौल दितात आनी ते कौल घेवन आपल्या भावीक घरा वतात. तो एक मोठो उत्सव. सुंदर जलले गिरी शिखर रान वनामध्येंतू आसचे श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे एक दर्शन तुम्ही ह्या पटी गोवा गेले तेन्ना खंडित करता ती म्हूण लेखता. हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद. तुम्ही पळयल नंतर हाजे लिंक तुमगेल इष्टमित्राल मध्येंतू वांटून घेवच्या विसरू नकात. यूथ ऑफ GSB हांगेले यूट्यूब चॅनल, फेसबुक पेज तशीच जिओ टीव्हीरी तुम्ही हे कार्यक्रम पळोवेता. आयचे देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन कार्यक्रम हांगा आमी राबयता ती. कार्यक्रम पळयल्या तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार.